इश्टानो सदा सदा बटाट्याची कापां खावन तुमकां वाज येयला आसतलो न्हू, म्हणून हांव तुमकां लागून घेवन येयलेलें आसा केळ्याची कापां कशी करता पळय ती। हांव तुमच्याच भितुरली एक तुमची गोंयकार भयण। म्हाज्या चॅनलाक आत्ताच्या आत्ता सबस्क्रायब करा आनी म्हाका सपोर्ट करा ना। तुमकां बाजारान खंयसरूय भाजयेची केळी मेळटली, तर सगळ्यान पयलीं हेच्यो काती काडपाक जायो आनी ही आमकां चिरून घेवपाक जाय। तुम्ही पळोवंक शकता की हांवें हिची अशी कापां मारून घेतलेली आसा। ताच्या उपरांत हांव हांगासर 2 चमचे मीठ घालून घेतले आनी मागीर 1 चमचो हळदीचो पावडर घालून घेवया, पाव चमचो मिरचीचो पावडर घालून घेवया आनी मागीर ही जी कापां आसा तांकां हे सगळें लागपाक जाय म्हणून हातीनूच हांव ही मिक्स करून घेता। ही कापां मातशी आंबट करपाक लागून हांव अर्दो लिंबू हांगासर पिळून घेता। तुमच्या तोंडाक रूच येयली हय काय ना? जर रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा ना। आतां सायडीकूच हांव इल्ले प्लेटीन रवो घेता आनी ही जी कापां आमी मसाल्याक लायला न्हू पळय ती आमकां आतां बरी ह्या रव्याक लावन घेवपाची आसा। तर हांव आतां ह्या कापांक इल्लो इल्लो करून रवो लावन घेतले आनी मागीर कायलीचेर इल्लेशें तेल तापोवन हांव एक एक करून ही कापां आसा ती फ्राय करून घेतले। ही कापां मातशी शिजपाक जायी म्हणून ह्या कापांचेर हांव एक आयदन धापून घेता, जेणे करून ही वाफेन बरी शिजून येतली। ताच्या उपरांत मातसो वेळ जालो की ही जे आयदन हांवें दवरलेलें तें काडून घेता। तुम्ही पळोवंक शकता की ही जी कापां आसा ती एका सायडीन शिजलेली आसा, सो दुसऱ्या सायडीनूय बीन आतां आमकां ती शिजोवन घेवपाक जायी म्हणून ही जी कापां आसा ती हांव टर्न करून घेता। अशीच आमकां दोनाय तरेन ही जी कापां आसा ती बरी शिजोवन घेवपाक जायी आनी तुमची कापां आसा पळय ती एकदम रेडी जातली। चला, म्हाजी कापां हांवें भाजून घेतली। आतां तुमी घरा कडेन बेग्यातल्या बेग्यान असले केळे हाडा आनी ही रेसिपी घरा कडेन ट्राय करून पळयात आनी म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगा की तुमकां ही कापां कशी लागली पळय ती। हो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार आत्ताच्या आत्ता म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा।